सुदीप सुंदराने manbov mandiuya ekat starantika somestva karuya no man marie no man marie no man मोगाल इश्टांदो तुमकां सगल्यांक बरी सांज जावं येता आनीक मागीर मोगाचो येवकार हे मिसान भाग घेवंक आज जेन्ना आमी फातिमा सायबिणीची परब करता सायबीण देवाची आवय क्रिस्ताची आवय आमची आवय तिका आज आमी नोमान करता आनी देवाक दिन वाचता येदें व्हडलें भाग आमकां देवान दिलें जेजूचे आवयक आमी माय म्हूण पाचारूंक तरी ह्या मिसान भाग घेतना पयले सुवातेर दर कुटुंबा पासत हे मिसांतल्यान हांव मागतलों फातिमा सायबिणीचो आशिर्वाद तिची बेसांवां तिचें मायपणाचें काळीज दर एका कुटुंबान आसूंक राखूंक आनी आमकां सांबाळूंक आनी तेच बरोबर इकरीत इंतेसांवां हे मिसांतल्यान आमी बापाक उबारता ओतम्या पासत उगडास करता जॉन आंतोनियो फातिमा डिमेलो ओतम्या पासत मागता आंतोनियो आनी रुजारिया गन्साल्वीस ओतम्या पासत एलायज पॉन्सी रॉड्रिगीस ओतम्या पासून मागून घेता विन्सेंट सोजा हो आमचो भाव खालूच मेला ताचे पासत गोंयां तेच भाशेन मागता ओतम्या पासत जोखीम वाज हो आमचो भाव आयजूच मेला सुविंद्रनाथ ताचे ओतम्या पासत मागतना ताचे कुटुंबा पासतूय हे मिसांत आमी उगडास करुया आनी मागुया जोल्म दिसाचो उगडास करता केसिया फातिमा डायस बरी भलायकीक एंड्रू पेगादो सोकोर आनी मायकल आनीक बरी भलायकीक मागता मिसाची इंतेसांव मानियल काल्देर हे सगळ्या इंतेसांवा बरोबर आमची खास मागणी हे वेळार हांगासर हाडुया आनी बापा लागीं मागून घेवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं जे मेरेन आमी चुकता तेन्ना देवा लागीं बोगसोने मागता जायते पावटी सबिमायेचो मोग आमच्या काळजांनी आसूंक दवरूंक तिचें देवा साव कुटुंबा बरोबर करूंक आमी विसरल्यांत देवा लागीं माफी मागुया आनी सगळीं खालतीकायन म्हणुया हांव पातकी सर्पदे देवा आनी तुमकां भाव भयणेंदो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोव व्हड अपराध हे पासत बागेन सदांच आंकवार मारीक देवदूतान भोगता आनी तुमकां भाव भयणेंदो म्हजे खातीर आमचे सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्पविदार देव आमची खाकूत करूं आमचीं पातकां भोगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं सुमिया खाकूत खोर क्रिस्ता खाकूत खोर सुमिया खाकूत खोर मोहिमा देवा उंचसर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पविदार देवा बापा
आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका आदीन वाचता तुज्या वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या आस्पुता सुम्या देवाचे शेले तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची खालकूत खोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणें आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या मोगाल बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सोदां कुडी ओतमांची भलायकी दी आनी बाग्योंत आंकवार मारयेचे जेका आज आमी फातिमा सायबीन म्हूण उलो मारता तिचे विनोनेन हे जिणेचे दुखांतली आमकां सुणय आनी ससनाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेव तुजे सोबेन जियेत हांव आनी राजवट चलयता हांव ससनाच्याय ससनांक धर्मदुताच्या इंतिहासा वेलें वाचप जैतुनाच्या दोंगरार शीस जेरुजलाक परतले एका सोनवाराच्या वाटे इतलो हो दोंगर जेरुजल्याक लागीं उरता शारांत भितर सरतूच ते रावताले ते उंचल्या कुडांत गेले ते हे पेद्रू जुआंव जाकोब आंद्रे फिलीप तोमे बाल्तोलोम्यो माथ्यो आल्फियाचो पूत जाकोब आनी हुर्बिवंत शिमाव आनी जाकोबाचो पूत जुदास जेजूची माय मारिया आनी तांच्या भाव भयणी बरोबर तशेंच हेरां ओस्तुऱ्या सांगाती तीं सगळीं एकाच मोनान मागणें करीत आसलीं देवाचें उतर हें देवाचे ओट उपकार आमचो जबाब जावन दी सर्वेस्पराक जय म्हणुया सर्वेस्पराक जय ताणें ल्हानवीक साकुर्णेचेर दिश्ट घाली सगल्यो पिणखां म्हाका बागी म्हणटल्यो सोर बोलिश्टान म्हाका केलीं ओजापां पवित्र ओचिर्त सदां ओचिर्त ताचें नांव जबाब सर्वेस्पराक जय आपली भोक्ती करतल्यांक तांय आमचो देव पिणखे पिणखेंत खालकूत दया दाखयता आपलो बोलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पोर काळजान मनांत घर धरतल्यांक धांवडायता जबाब सर्वेस्पराक जय पदवीदाराक सदरा वेली शेवटिता ल्हानविकांक तो माई मोगान वयर काडटा बुकेलेल्यांक दादोस करता देन्यांनी ग्रेस्तांक जाल्यार खाली करून परतिता जबाब सर्वेस्पराक जय उगडास धरून आपल्या दोयाल मोगाचो इस्रायलाक आपल्या चाकराक बालगिता अब्राहमाक आनी ताचे दुवा पुतांक दिल्लें उतर विस्वाशी देव सांबाळटा जबाब सर्वेस्पराक जय उद्गार सर्वेस्पराक जय जय बाग्यून आंकवार मारिया तूं सोदोवी आनी भोव मानीस कित्याक जेजू आमचो देव प्रमाणीकपणाचो सुर्या तुजे तायन उदेन आयलो सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं जुआं पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान जेजूच्या क्रुसाशीं ताची आवय
ताची आवयची भयण क्लेफासाची पोतीन मारिया आनी मगदलाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपले आवयक आनी ताचे कुशीक आसलोल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, ओस्तोरे, हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी ते वेळार तान शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाल इश्टंदो, आयचे शुभ वर्तमानाची ही लिमणी ओळी चड मोगाची, चड म्हत्वाची. जेन्ना जेजू क्रुसार उमकोलतालो, मरणाचो वेळ पावलोलो, तेन्ना आमचो उगडास करता. आमचो उगडास करता आनी आपल्या मोगाच्या शिसाक जुवांक अशें म्हणटा, ही तुजी आवय. आनी जुवांव तिका आपणाशी व्हरता, आपली आवय म्हूण मानून घेता. हो संदेश मोगाल इश्टांदो आज आमी नियाळ करूंक जाय. जेन्ना जेजू आपली आवय आमची आवय म्हूण आमकां दिता, जायत आमी सायबी मांयक म्हजी आवय म्हूण मानून घेतल्या. हांवें तिका म्हज्या कुटुंबान, म्हज्या फॅमिलीन व्हेल्या वो ना. मोगाचो शीस जुवांव सायबी मांयक एकसुरी सांडिना. तिजो पूत मरून गेल्लो त्या वेळार, पूण जुवांव आपल्या घरा व्हरता आनी आपली मांय म्हूण तिका उलो मारता. पयलें झूज चालू आसलें 1914 आनी ते वेळार मोगाल इश्टांदो 1917 कॉम्युनिस्ट हेंय झूज कशें सुरू जाल्लें. एका उज्या पोरी हें कॉम्युनिस्ट शिंपडटालें. आनी तेच काळार, तेच दिसांनी, तेच वर्सांनी वा तेच म्हयन्यांनी दुसरीं झुजां कोमेस जातालीं. कसलीं झुजां? एथेइजम, देव ना वो देवाक मानून घेना असली शिकवण मनशाच्या काळजांनी रिगताली. जायतीं सिवील वॉर्स एका गांवांत, एका देशान ही सुरू जाल्लीं. आनी असो एक लेख बरयलोलो हांवें वाचलो. कित्याक जायत ही झुजां, हें कॉम्युनिजम, हें एथेइजम सुरू जालें? कित्याक मनशाचें जिवीत एक कॉम्प्लिकेटेड कशें जाल्लें. Man started depending on self-centeredness, on his ego, on his greed, on his selfishness. आनी हाकाच लागून मनशाची शांती कोबार जाल्ली. तेन्नाच 1917 ह्या फातिमा गांवांत देव विसलेल्या सादे ओस्तोरीक मारिया देवाची आवयक आनीक फावटी आमचे मदें धाडटा. आनी कसलो संदेश मोगाल इश्टांदो फातिमा गांवांत ही सायबी मांय आमकां घेवन आयली. 3 ओस्तो आमी नियाळूंक जाय. ही सादी मनशां लुसिया, जाशिंता आनी फ्रांसिस्को. जेन्ना देव आपलो संदेश धाडटा, दुडू ग्रेस्काच्या मनशांक हो संदेश पावना. कित्याक तांचे मदें हें गोर, सेल्फ सेंटर्डनेस, इगो असलीं पातकां तीं तांकां बुडोवन दवरता. जेन्ना देव आपलो संदेश धाडटा, साद्या मनशांक, साद्या काळजांनी हो संदेश घालता. आनी हाकाच लागून गोरवांचीं राखण्यांतीं, सादीं भुरगीं, साद्या गांवचीं लुसिया, जाशिंता, फ्रांसिस्को आनी सायबीन तांकां उलो मारता. सादे मायन, सादे ओस्तोरीन, सादे भुरग्यांक एक सादो संदेश दिलो. अ सिंपल मॅसेज.
कसले संदेश हाचेर बारीकसो नियाळ करुया. पयले सुवातेर सायबीन मायन हे भुरग्यांक सांगता आसतना आख्या संवसाराक सांगलें, गेट बॅक टू गॉड. जे मेरेन हो संवसार देवा सरशिल्लो पयस पयस वेतालो, ही जोगणीं झुजां कोमेस जाल्लीं, देवाचेर विस्वास भावार्थ दवरिनासलीं, गर्व भितर सरतालें, एन सेल्फ सेंटर्डनेस एन इगो. हाकाच लागून हो संदेश सायबीन मायन भुरग्यांक म्हणटा, गेट बॅक टू गॉड. देवाचे वेंगीत आमी परतूंक जाय, वचूंक जाय. दुसरे सुवातेर बोगसुण्याचें हो गूण तुमच्या काळजांनी आसूंक सायबीन मायन उलो मारलो. तिसरे सुवातेर तेरसाचें मागणें. हे मागण्यांनी तुमचो कुटुंब गुंतात म्हूण सायबीन मायन एक संदेश दिलो. तर मोगाल इश्टांनो, आज आमच्या जिविताचेर आमी नियाळ करुया. जितले आमी नियाळ कोत्ता हे आधुनीक काळांत, द मॉडर्न टायम्स, आनी गैर कशें मांडलेलें आसा. And this is a real war. A war between our own families. आमच्या कुटुंबांनी शांती ना, सुख ना. There's no peace within ourselves. Because we are also now relying on greed, on self-centeredness. And the ego that we contain and we possess within ourselves destroy our inner being. सायबीन मायन जो भुरग्यांक संदेश दिल्लो ऑफ सिंप्लिसिटी, आयज आमी हाचेर नियाळ करून आमकांच देवा लागीं मागून घेवंक जाय. आमकां एक सादें मन, सादें काळीज, सादें जिवीत दी मोगाला बापा. लंडनचे फिरगोजेन विगार कसो वावुरता आसतना कांय वर्सां फाटीं एक श्रीलंकन कॅथलीक म्हजो फिरगोजकार म्हज्या दारार मारलें. आनी ऑफिसान बसता आसतना दुखान घडून अशें म्हणूंक लागलो, एक सादो मनीस कसो एसायलम सिकर युकेन हांव भितर सरलो. सादेपण जियेता आसतना बारी वावुरलो, रोखडेंच दुडू पुंजायले आनी जायतें काम करून एक कॉर्नर शॉप हांवें घेतलें. एक शॉप गेलें म्हणटूच हांव लग्न जालो. बायल भुरगीं आसलीं, आनी एक शॉप घेतलें. आनी आख्खोच म्हजी जीण, म्हजें जिवीत, म्हजें मोत एक वत दुडू ग्रेस्कायचेर पडलें. माय लायफ बिकेम कॉम्प्लिकेटेड. जितलो दुडू भितर येतालो तितलीं झगडीं, शांती ना, बोगसोने ना, मागणें ना. So my life has become complicated, Father. Please fix it. The answer was very simple. म्हज्या मेजार आसलेलो तेरसाचो कोंत काडून ताचे हातांत दिलें आनी म्हणलें, वॉच घरा, from today start praying with your family. Pray the prayer of the rosary. आयज लेगीत मोगाल इश्टांनो म्हाका फोन करून देव बरें करूं म्हणटा. मोगाल इश्टांनो, आमचें जिवीत आमीच कॉम्प्लिकेट करता. आजकाल सायबीन माय आमचे भुरगे लागीं कित्याक उलयना जायत. आमच्याय कुटुंबांनी मोगाल इश्टांनो जाशिंता, लुसी आनी फ्रांसिस्को आसा. ती आमच्याय भुरग्यांच्या काळजाचेर मारता. आमच्याय कुटुंबान ती उबी रावता आनी आमचे भुरगे लागीं उलोवंक सोदता. पूण आमकां वेळ आसा जायत. आमी सायबीन मांयक थोडोसो वेळ दिता, देवाक वेळ दिता. देवाचो आवाज आमच्या काळजांनी बसता. आनी जरी तर मोगाल इश्टांनो, हांव एक आवय, एक बापूय कसो हे मागण्यांक वेळ दिवना. I make our life complicated. हो संदेश मोगाल इश्टांनो आयज आमी गांठीक मारुया. जेन्ना फातिमा सायबीन आमकां मोगाचो संदेश दिता, let us make our life simple. पेल्याचो हुस्को, कुटुंबाचो मोग आनी मागण्याची रूच.
जे मागणें आमी आमच्या भुरग्यांच्या काळजान घालता तितलेंच तें मागणें फुलतलें. तितलेंच आमचीं भुरगीं देवाच्या आनी सायबीमांच्या मोगान लासतलीं. तर मोगाल इश्टांदो, हे आयच्या मिसांत आमी भाग घेतना हेंच आमी मागून घेवया. Let us give our children an opportunity to love Mother Mary. आजकाल मोगाल इश्टांदो, सायबिणीचेरूय जायतीं आड उलयता. येतें व्हडलें देणें देवान आमकां दिलें. देवान आमकां दिलें हें देणें एक centerpiece. If God created Jesus as a centerpiece, God gave Mary as a masterpiece. If there was no masterpiece, we would never get the centerpiece. Maria आमच्या जिविताचो मास्टरपीस. कित्याक तिणें जेजूक जल्माक हाडलो, जेजूक आमकां दिलो, आनी जेजूनूच आज म्हणलेलें आसा, तिका तुमच्या घरांत व्हरात, घरांत दवरात. ती म्हजी आवय, ती तुमची आवय. मोगाल इश्टांदो, सायबीन देव आमचे लागीं चड वस्तू मागिना. Let us not make our life complicated. If we reflect deeply, if we can give or devote a little extra time for Mary, for the devotion of Rosary, for our own prayer life, our life can be on a different way. आज हे मिसान भाग घेतना मागून घेता सगल्यां पासत. सायबीमांचो मोग आमच्या काळजांनी आसूंक, तिणें आमकां आपले पुता सोरशीं व्हरूंक, आनी जेजून आमकां आपल्या बापाचो मोग आमच्या काळजांनी घालूंक आनी आमकां राखूंक. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणारा, आमी तुका दिनवासतां तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय. तो उंडो तुका भेटयता. पृथ्वीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. ससनाचे ससनाक देवाक जय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणारा, आमी तुका दिनवासतां तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय. तो दाखवाचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां ओतमीक पिवून जातलो. ससनाचे ससनाक देवाक जय. म्हजे इश्टांदो, हें म्हजें तुमचें बलिदान सर्पद बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पळयत सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या सुर्गींचे बापा, मुनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारियेतायन जल्म घेतना तेचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपले घेतिल्ल्या मनशां सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं, आनी अशी आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया.
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान ससनाचे देवा सर्व करेन सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निताय आंकवार मरेक आज आमी फातिमा सायबीन म्हूण नोमान करता. एका ताल्यान तुका वाखाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती पोर कोत्ताव. आपल्या आंकवारपणाची वडवेकी सांबाळून पयत ओतम्याचे कृपेन तुजे एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी ससनीक प्रकाश तिणे संवसाराक फांकयलोय. तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी, ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दोलबार तुजे तोर मोहिमाक वाखाणटा. तांचे संगाती आमचेय ताले मेळून आनंदान तुजी स्तुती आमी म्हणटाव. पवित्र 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 सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार व्हडला तुज्या वैभवान. तूं सर्गीन तुका जोय सोय सर्वेस्पराची नांव येता ताका सोय. तूं सर्गीन तुका जोय सोय. बापा खरंच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पयत आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले कुशेन कोश्ट मरूंक सोसूंक पेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्याची सांग दिलो आनीक म्हणलें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुरची. तेच पळोवन जेवण जातोच ताणें काल्ज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनीक म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्ज, नव्यान ससनेक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनीक सुमेस मनशा पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो घट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवोन जालो, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सणची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत शेवतले आमी समेस्तांक पयत ओतम्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितिमेचे विस्तार तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचो बागयोन बाप, डॅक्लन आमचो गवली बाप आनी सगल्या यत्निका वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरोवस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोलीत मुखामोल पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारी देवाचे माई संगाती, बागेन तुजे, बागेन धर्मदूत आनी सर्व कली तुका मनवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवीदार बापा सर वर्धन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. मोगाल भाव भयणींनो,
जेजून आपली आवय आमची आवय करून दिली. हे जेजून हें कुटुंबीक मागणें शिकयलें. दर आवय आपल्या भुरग्यांक हेंच मागणें पयलें शिकयता. आज सगळे कुटुंबाचो उगडास करुया. सगळे आवय पासून मागून घेवया. सगळे बापायचो उगडास करुया. आनी आमच्या कुटुंबांनी सादेपण आसूंक, देवाचो मोग आसूंक आनी अदीक जाल्यार मागणें आसूंक, हेंच मागणें बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशीं आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां तान्ने पडून दिवं नाका. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दोळे करुणे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुज्या उदार खालकोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सुरकतांतली वाठाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाचे ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमची पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेचेर भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कुशी पोरमोणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवड चलयताय ससन्यांच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं. एकामेकाक मोगान शांती वांटुया. देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटली, आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटली, आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटली. The body and blood of our Lord Jesus Christ be us to everlasting life. Amen. Lord Jesus Christ, with the living mercy, be it your body and drink your blood. Let us not bring me to the condemnation, but judgment and living mercy. ही देवाची शेली संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेलीचे जेवणाक आमकां आपुल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवची म्हाका फावना, पूण तुज्या एकल्याच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. The body and blood of our Lord Jesus, give me life. Amen. Cristaci cor. Cristaci cor.
मोगाल भाव-भयणींनो, ओतमिकायेंतल्यान हे मागणें आमी करुया, स्पिरिच्युअल कम्युनियन. मोगाला जेजू, हांव सोत मानतां तूं खरेंच भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा म्हूण. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां आनी हे वेळार तुका म्हज्या काळजांत घेवंक आशेतां. पूण हे वेळार संस्कारा वरवीं तुका शिवंक जायना. देखून ओतमिकतायेंतल्यान तरी ये म्हज्या काळजांत. तूं म्हज्या काळजांत आयलाय म्हूण तुका मोगाची गोट वेंग मारता. म्हाका केदींच तुजे सुरशिल्लो वेगळो सरूंक निर्मी नाका. आमेन. प्रार्थुया. बुमोगाल बापा बागयूंत आंकवार मारीक आज आमी मान दिता. तुवें आमकां सुर्गेचे जेवणान दादोशी केल्याय. देखून आमी संतोश जाल्या आनी विस्वासान आतां तुका उलो मारता. तेच आंकवार मारयेची देख घेवन तेचे वरवीं आमकां फावो जाल्ले सुर्मंदराची भक्तीपोनी चाकरी करूंक आमकां कुरपा दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. शॉर्टाचो आशिर्वाद दिवचे आदी मोगाल इश्टांदो, पयले सुवातेर तुमकां सगल्यांक फातिमा सायबिणीची परब आवंड येता. हॅपी फिस्ट. आमची मागणी तुमकां, तुमचे सोबे आनी तुमचे कुटुंबा सोबे हेच मायन आमकां राखूं आनी सांबाळूं. दुसरी मिसान लायव्ह स्ट्रीम जातली फ्रायडे 5:30 एडोरेशन and followed by the mass at 5:45. आयताराची मीस इंग्लीश भाशेन 10 वाजता आनी कोंकणी will start at 11:30. आमी 11:15 करतले, but it will start at 11:30. सायबिणीचो म्हयनो म्हणटच हांव मागता तुमी सगल्या तुमच्या कुटुंबांनी मागणें करता, तेस करता. आनी जी पाप सायबाचें मागणें तुमी म्हणचें तुमकां धाडलेली आसा. कोणाक जाय जाल्यार म्हाका टॅक्स्ट घालचो. आय विल सेंड इट वन्स अगेन. बट वी ऑल्सो हॅव द आर्ट अँड द पोयम कॉम्पिटिशन, जो हो प्रोग्राम तुमकां पावला आसतलो. तो आमी शेअर केल्लो आसा. तुमच्या भुरग्यांक दिस ओपन टू ऑल वेरियस एज ग्रूप, एडल्ट्स ऑल्सो, टिनेजर्स, यूथ, भुरगीं. ड्रॉईंग सायबिणीचें, अदर थिंग इज अ पोयम. तुमी भाग घेवचें आनी तुमचीं नांवां, एज अँड द प्लेस प्लीज रायट इट ऑन द ड्रॉईंग इट सेल्फ, ऑन अ स्मॉल कॉर्नर, द कॉर्नर ऑफ युअर पेंटींग प्लीज. सदांच तुमचे मागणी चालू दवरचे. आमचे मागणे आनी आमी उडास करता डिवायन रिट्रीट सेंटर फादरांचो, जे दीस एवरी डे ते आमकां जायते मागणे धाडटा. म्हणटच कुटुंबाक उलो मारता. जाता तेणी थोडो वेळ तरी ह्या 3 वरांचे रितीरान तुमी भाग घेवचो. फादर जोझफाक, फादर एंथनीक देवान बरी भलायकी दिवची, कित्याक ते आमचो जायतो ओतमीक आमचो सांबाळ करता. आज मोगाल इश्टांदो 2 बेसांवां दितलो. पयलें बेसांव मिसाचें, मागीर आमी ल्हानशें गायन आयकतले आनी गायना उपरांत फातिमा सायबिणीची ताची सायबिणी वरवीं तुमकां सगल्यांक तुमच्या कुटुंबांनी आनीक पाटी बेसांव दितलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर्पविदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आनी तुमच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येत क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओड उपकार. Sodant amcia
खात्यान संसार पोरखुंडा तुझ्या दिसव्यांक माये यो माये घे आमकां तुझ्याच गोपान माये यो माये घे आमकां तुझ्याच गोपान. फातिमा सायबिनी आमच्या कुटुंबाक राख आनी सांबाळ आनी तुजी बेसांवां सगल्या कुटुंबांनी सगल्या भुरग्यांचेर सगल्या आवय बापायचेर पावय.